जना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज आम्ही सकड ओट जाल्ल्यांची परमपूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज जाले 74th व्यास पूजा सेलिब्रेट करूक तांगेल तिथी एक्चुअली कामदा एकादशी दिवस जलरी ते दिवस सकट जन अपने अपना देवस्थाना की अपने अपना ग्रुप्सांतू बिझी असता म्हणून भागवत पुराण कोंकणींतू आज आम्ही आयचे दिसा आम्ही ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕೋರಿಯಾ ಮುಂಡ್ಲೆಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಚಿ ಕೂಡ ತಂಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆಲ್ ಕೆಶಿ ತಂಗೆಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಲ್ಲೆ म्हळ्यारी तन्नी कशी हंगा आयलींची कसा परिस्थिती तू तन्नी या मोमेंट आयलींची त्या पुरा आम्ही ऐकूच्याक तक्ष आमका सांगून दितलींची। हरे कृष्ण। परमपूज्य जयपताका स्वामी 9th April 1949 ಅಂತೂ या भूमींत येयलेचे। तांगेल नाव गॉर्डन जॉन म्हणून दिलेलं आणि त्यांनी मिल्वॉकी USA दिलेली। तांगेल फॅमिली रिच आशिल्ली आणि तांगेला एक पेंट फॅक्टरी आशिल्ला। तांगेल स्कूल त्यांनी टॉप ग्रेड्स आवट पास दिले आणि मस्ती युनिव्हर्सिटींतू तांकां स्कॉलरशिप मेळ्ळा। त्यांनी ब्राउन युनिव्हर्सिटी ऍक्सेप्ट केला। थंय तांगेल फर्स्ट इयर अंतोची त्यांनी एक लेक्चररान इन्स्पायर जाल्ली। त्यांनी लाईफ ऑफ बुद्धा विषयी सांगता आशिल्ली आणि तांगेल स्टडीसांतू त्यांनी इंटरेस्ट लूज केल्ली आणि एक गुरु खातीर सर्च करू शूर केल्ली। मस्ती टाइम नंतर त्यांनी लेखली की इंडिया जाग आसतल खंय तांकां गुरु मेळटली म्हणून। त्यांनी इंडिया वच पुढे ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಾಲ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ मेळ्ळी। त्यांनी बॅक टू गॉड मॅगझिन डिस्ट्रीब्यूट करता आशिल्ले। एक डेवोटी पळयतना तांगेल तिलक पळयतना त्यांनी कसं म्हणचे बीचच्या बिल्ली आणि त्यांनी धांवच्या शूर केल्ली। धांवन ಸ್ವಲ್ಪ वेळ धांवन नंतर त्यांनी लेखली की हांव कसले धांवन तस हांव त्याची सर्च करता आशिल्लो। सो वापस त्यांनी ते चमकली बट द डेवोट डिसायपल्स वचून दिल्ली तांकां मेळणीची कडेरी मस्ती टाइम सर्च केले नंतर तांकां सॅन फ्रान्सिस्कोंतू जयानंद स्वामी मेळ्ळी आणि त्यांनी रथयात्रांतू इन्वॉल्ड आशिल्ली। त्यांनी जयपताका स्वामी वेले इन्वॉल्व केल्ली। आज तारी रथयात्रा तांकां मस्ती प्रेशियस। 2 मेन भितरी त्यांनी इस्कॉना कमिट करू लेखली। 1968 अंतू तांकां फर्स्ट इनिशिएशन मेळ्ळें मॉन्ट्रियलांतू आणि श्रील प्रभुपादान तांकां जयपताका म्हूण नांव दिल्लें। जयपताका अर्थ द विक्टरी फ्लॅग। तांगेल फर्स्ट असाइनमेंट मॉन्ट्रियल इस्कॉनांतू प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली। कडेरी त्यांनी टोरंटोंत वले एक सेंटर शूर केल्ली। कडेरी प्रभुपादान तांकां मायापुरा मूदावचे नेमगेला। तांगेल त्यांनी फर्स्ट लर्न केल्ली बेंगाली। कडेरी एग्रीकल्चर करू शूर केल्ली। 1917 येतान श्रील प्रभुपादान इंडिया आयली की त्यांनी नेमगेल की तुम्ही संन्यास घेताव तेदन
त्यांनी सांगले की इफ यू विश सो. ये एक फ्रेजच पळे इफ यू विश सो म्हणून ये एक तांगेले जीवनांतू भारी मुख्य फ्रेज आहे. म्हळ्यार कसले जावं तांणी केन्नाय याच फ्रेजारी आपल्या जीवन चलयला. इफ यू विश सो, इफ हू विश सो, तांगेल गुरु महाराज श्रील प्रभुपादाल विश्वा प्रकार चमकल्यांचे. श्रील प्रभुपादान तांकां कसं आदेश दिलेल की त्याची तांणी जीवनाची त्याची मूल अर्थ म्हणून सांगून तांणी मुखार सोन चमकल्यांची. इफ यू विश सो ऍक्च्युली 1988-89 म्हणतना तांकां मॅड्रिड स्पेनान एअरपोर्टांतून अटॅक केले एक मनशान. मेंटली अनस्टेबल अशें दिसता. ताणें सीधा नाईफ हांगा कट केले. ते कट इशी डीप अशें की तांगेले ट्रॅकिया तांगेले आंगाच कसं मसल्स वेन्स पूरा कट जाला ऑलमोस्ट. आनी तेदना इतले एअरपोर्ट डेव्हलप जायनाशिल की कोणी हेल्प येनी. आनी तांगेलो तो कोण असोसिएट्स आशिल्लीं की तांणी पुरा त्या मनशा धरू धांवलींची. तांणी एकली आशिल्ली तेन्ना. तांकां हेल्प करूं कोणी येनी. पोलीस येवन जायत यो आमगेलो तूं पोलीस कारा यो तिश म्हणून तांकां निमगून तांकां घेवन चमकली. आनी तांगेली परिस्थिती तुम्ही इमॅजिन कराची. रक्त अंग रगत वतस तांणी आपणाले ते सन्यासा एक अंगठी अशी घेवन अशी गळ्या धरला आनी तांकां माती गुंतस म्हळ्यार तितलो ब्लड लॉस जाला. जाल्यार काम अँड कंपोज तांणी उठान त्या पोलीसमॅना मागशी चमकुच्या सूट केली. आनी त्या टायम तांगेले मनांत तांणी सांगताची एक आशिल्लें, एक प्रार्थना आशिल्लें की देवा कृष्णा इफ यू विश सो, तुमकी इच्छा असल्यार मिगेल आनी काही मस्ती पुरा काम आसा म्हाका जीवन दान दियाची. मिगेल गुरु महाराजान म्हाका मस्ती पुरा उपदेश दिला. म्हाका मस्ती पुरा आतां करूं आसा. ते आतां हांव कोरता म्हूण असल्यार म्हाका जीवन दान दियाची. काम कंपोस्ट अशी मस्ती पुरा परिस्थिती आयली. ताजे नंतर तांकां स्ट्रोक आयले. रिसेंटली तांगेले ट्रान्सप्लांट जाला एक 3-4 वर्स पुढे. आनी त्या ट्रान्सप्लांटा नंतर इशी पेन आशिल्ली की ते पेन आमगेले म्हणके जेन्ना ते सहन करचे भारी कष्ट जाले. तांणी काम अँड कंपोस्ट तांगेले मनांतू हेच विचार इफ यू विश सो, म्हाका आनी काही काम असं करूंक गुरु महाराजान मिगेल गुरु महाराजान म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ उपदेश दिल्लेलो आसा ते म्हाका पूर्ती कोरका म्हणून तेच एक तांगेल मेडिटेशन, तेच एक तांगेल प्रार्थना आनी तांतूंत तांणी मुखार सून वत्त गेली. तसो नमुने ह्युमिलिटी, तसो नमुने पेशन्स, तसो नमुने टॉलरन्स आमकां ह्या जिवनांत पळोवचे अशी जनांत पळोवचे मस्ती उणे. आमगेले सौभाग्य आस की आमगेले जिवनांत अशी एक महापुरुषाक पळोवच्याक आमकां एक अवकाश मेळ्ळे. त्याच उत्तरान हांव तांगेले ग्लोरिफिकेशन आंगार आपयता आनी मदें मदें हांव सांगता रावतलें कसले ना कसले. बट आतां आमी सकड ओटू मेळ्ळ बलराम देशा वचच्या. थंय गुरिदा कृष्णदास आनी सुष्मिता सखी माताजी घरांत गुरु महाराजाल आरती आनी ताजे नंतर पुष्पांजली आसतले. सो आतां आमी सकड मेळ्ळ बलराम देशा वचच्या. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऐक पडतस. हरे कृष्णा. वय ऐक पडतस माताजी. हरे कृष्णा. ओके. हरी बोल. हे गुरु महाराजांनी हे दिसतास ना गुरु महाराजांनी आलतार. ओके. आम्ही आता सुरू करा आरतीच्या ना. आमच्या बरोबर रासपौर्णिमा माताजी असा. इज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजांले डिसायपल. ती आता आरती म्हणतली गुरुदेवा खातीर. हरे कृष्णा. जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा. संसार दावा दोका त्राणाय कारुण्यागणं संसार दावा
प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवास्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवास्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र मात्रानन तोरसेना महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र रोमांचकंपा पितरंग बाजो वंदे गुरु श्रीचरणारविन्दं रोमांचकंपा वंदे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मंजनादो श्रीविग्रहारा नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मंजनादो युक्तस्य भक्तं च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं युक्तस्य भक्तं च नियुञ्जतोऽपि वन्दे भगवत् प्रसादो स्वाधन्य तृप्तान् हरिभक्त संगान् भगवत् प्रसादो स्वाधन्य तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका वियोरपार माधुर्य लीला उपनाम श्रीराधिका वियोरपार प्रतीक्षणा स्वादनलोपास्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं प्रतीक्षणा स्वादनलोपास्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं रति केली सिद्धाय यायाली युक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयोन रति केली सिद्धाय यायाली युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदास्या अतिवल्लभास्याय वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं तत्रादिदास्या अतिवल्लभास्याय वन्दे गुरु साक्षादरीतेना समस्तशास्त्रे युक्तस्तथा बाह्यतैव साधी साक्षादरीतेन समर्थशास्त्रे युक्तस्तथा किन्तु प्रभोर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं किन्तु प्रभोर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं
प्रसादा भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादो कुतोऽपि ध्यायन्तु वन्तस्य यस्य त्रिसन्ध्या वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् ध्यायन्तु वन्तस्य यस्य त्रिसन्ध्या वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो शरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो वन्दे गुरु वन्दे वन्दे गुरु वन्दे गुरु विष्णु पधाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी विष्णु पधाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे सरस्वती निर्विशेष पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले All glories to Radha Govinda, all glories to Sri Jayapataka Swami Gurudev. Hari Bol, Hare Krishna. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आम्ही पुष्पांजली करतली मुखार सोया. प्रणाम मंत्र म्हणून आमगे लोटो येतासची हिज ग्रेस बलराम किंकर दास. सगळ्याक एक रिक्वेस्ट आस की ऑनलाइन असेल निमती मानसिक जावन आम्ही पुष्पार्पण करूया.
प्रणाम मंत्र रिपीट मनांतू केल्ल्याचे आणि आपल्या आपल्या जाग्यार बैसूनची मानसिक रुपारी आम्ही पुष्पार्पण केल्ल्याचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो मनांतूची पुष्पांजली करायची. सांगता पत्ता फर्स्ट भक्ती सिद्धांत सरस्वतीले प्रणाम मंत्र महाराजले, देन प्रभुपादल नंतर गुरु महाराजल प्रणाम मंत्र. गुरु महाराजल प्रणाम मंत्र मात्र सेकंड टाइम आणि थर्ड टाइम रिपीट करता विंगड एकपटी म्हणता असं. सो मनांत सांगलेली तशी मनाची फर्स्ट भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजाला. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सारस्वती इति नामिने श्री वृषभानवी देवी दैत्य कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने. नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे केश पुष्पांजलि. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने. नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने. नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे केश पुष्पांजलि. मनांतुची प्रत्येकल्यान फुल अर्पण केल्यारी पुराशिले. अनेक पटी सांगू असं चालले. नमो 2-3 पट सांगला. हरि बोल. हरे कृष्ण. His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj की जय. 2 instances सकाळी हांव शेअर करूंक इच्छा पावता. बलराम देशा असताना तत्वळी आमगे लायक इंटरॅक्शन जाता आशिल्ली. गुरु महाराज येता आशिल्ली 6 महिना एटलिस्ट येता आशिल्ली. आणि गुरु महाराजाल कशी म्हणल्यार तांकां पुरा विशयांतू ज्ञान आसा. पुरा विशयांतू त्यांनी मे बी मायापूर आसच्या पुरो त्यांनी मे बी इन्वॉल्वड ओनली इन स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज बट पुरा विषय तांकां ज्ञान आसता. चेडवाला मेळटना त्यांनी निमगी तलींची कसं तुमगेल प्लान मुखार करचे तुम्ही कसले सांगायची डेटा सायंटिस्ट जाता हे जाता ते जाता वय वे म्हणून अँड देन त्यांनी इन्वॉल्व जाताची भारी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. खंयचे एक टॉपिक ना खंयचे एक प्रोफेशन ना तांकां गोत्त ना म्हण ना. प्रति एक विशयांतू त्यांनी उलयत आशिल्लींची चेडवां गायडन्स दिता आशिल्ली. त्या एक तांगेल एक क्वालिटी पळय मस्ती ऊन जना पळोवचें मेळटा. म्हणल्यार हांव कसले म्हणचे म्हणल्यार ही कॅन रिलेट एक सर्वस प्रायेच एक चेडा लोटू रिलेट करूं जाता तांकां आणि 60, 70, 80 इयर्स ओल्ड मनशा लोटू तांकां रिलेट करूं जाता. तितले इजिली त्यांनी रिलेट करताचे. दोन्ही विषय कसं म्हळ्यार त्यांनी भोंवतर राखताचे आणि प्रत्येक कडेचे त्यांनी क्युझिन त्यांनी ट्राय करताची आणि प्रत्येक तांगेल रजिस्टर जाता राखता. सो एक पटी बलराम देशा येईल त्या वेळी आम्ही डिसाईड केली की एक दिसू एक त्यांना विजा रिन्युअला खातीर येईल त्या वेळी ಸ್ವಲ್ಪ दीस राबता आशिल्ली त्यांना 5 days 7 days ताची. सो एक पटी आम्ही लेखली की एक दिसू एक स्टेटाचे आम्ही तांकां क्युझिन आम्ही प्रेझेंट करची म्हणून.
प्रेझेंट करचे म्हूण लेखले. तेदना एक दीस कर्नाटकाचे चान्स असताना आम्ही पुरा चमकली, हांव सुष्मिता माताजी आम्ही पुरा चमकली. आणि ते दिवस आम्ही केलेले अवनास अभ्यास आसम, आमगेले प्लान आशिल्ले अवनास अभ्यास आसम. आणि कारत्याचे किसमोरी की म्हाका एक्झॅक्ट उडगा आसना, बट तेदन तारी कसो जाला म्हळ्यार तांगेले पुरा तांकां रेस्ट्रिक्टेड फूड आशिल्ले, इतलेच खावका इतलेच कोकोनट जाल्यार इतले ग्राम्स खावेत तशी पुरा आशिल्ले. अँड ही वॉज नॉट अलाउड टू ईट मँगोज, आंबो तांकां अलाउड ना आशिल्ले. सो कसो करचें बा म्हूण लेखलें. सुष्मिता सखी माताजी म्हणाली हाडना गो, आंबो ना जाल्यार हाडना, आंबो कट करुया आमी. आणि तेदन प्लम आशिल्ले दिसता, प्लम आणि ऍपल आशिल्ले. जायत आमी हे करून आमी करुया गो. जायत ते तांगेले कोण कुक आसता की तांगेले निमगून ते वेकून आमी सोयी काडली त्याची, म्हळ्यार कितले वेट सोयी आमी यूज करीत की ताजे ಸ್ವಲ್ಪ भाग सचमा काडले आणि अनेक कारतेरांदई खातीर काडले. आणि सर्व केल्ले आणि सर्व करू वतना गुरु एक एक सेवा करता वरत ओट्टू आणि तिने एक्सप्लेन केली की ये हांगाचे ये हन्नी केला ये तन्नी केला. सासम खावन तांकां भारी खुश जालें. आणि तांणी म्हणली कसले की अशी डिश हांव खाल्ला करेबियनांतू, करेबियन आयलँड्स वेस्ट इंडीज थंय पुरा पळय अशी एक रांदई तांणी वराय करताची म्हणून. सो ते कशी तांणी रिलेट करताची इतले कडेन भोंवतात तांणी. यू मस्ट बी नोईंग की तांगेले पासपोर्टांतू कितली की पेजेस ऍड जत्तर आसता, म्हळ्यार तांणी पुढे इतली ट्रॅव्हल करताची आणि प्रति एक जाग्यार तांणी विंगड विंगड खावन तांगेले रेजिस्टर जाल्ला. आणि तांणी एक्झॅक्ट म्हणाली की हे डिश हांव थंय जाल्यार हांव खाल्ला म्हण तांणी म्हणाली. तशी तांगेले नॉलेज आसा पळय दॅट इज एनीवन कॅन गेट इन्वॉल्व विथ देम. आणि आमी शूर करूया रियलायझेशन्साचे. फर्स्ट हांव सांगूक आपयता आसा सखीचरण माताजीक. रिसेंटली गुरु महाराज दामोदर देशाय आयिल्लींची वाया तांणी US वतन मायापूर ಅದಕ್ಕೊಂದು USA वतना ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ दामोदर देशार राबिल्लींची. आणि मुरलीधर प्रभू सखीचरण माताजी राधिका सगळा काही टाइम मेळिल्ले तांगेलो मेळूक. सो सखीचरण माताजी हांव आपयता आसा की 2 उतर उलयाची आमकां सांग्याची कशी आशिल्ली तुमगेले एक्सपिरियन्स कसं जाल्ले म्हणून आमकां सगळं सांगून दियाची म्हणून हांव आपयता आसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Vyasa Puja Mahotsav ki jai. Audible as now, Mataji? वै माताजी क्लियर. Krishna. So Mataji सांगील म्हणजे recently आम्ही fortunate आशिल्ली महाराजाला blessings दिवच्याका. आणि माताजीन आत्ता सांगितले महाराज म्हळ्यार is a ocean of divine qualities. तांतूले एक महान क्वालिटी तांगेल कसं म्हळ्यार कंपॅशन टू ईच अँड एव्हरी सोल. आता माताजीन सांगील म्हणजे तांणी कशी एक 8-6 वर्सां चेडणाके आणि एक 80 years पर्सनाके कशी इंडिव्हिज्युअल तांणी रिलेट करताची म्हळ्यार एक स्वयं हांव अनुभव केलेलो आशिल्ला हांव सांगू इच्छा पावता. It was almost 2013 अंतू तांणी दुबई आयिल्ले टायमारी रसल कैमा आयिल्लींची. तांणी येताना आमकां तांणी हांगा रसल कैमा येताना ह्या लिडरान सांगले की हांगा महाराज आयला तुमी येवन ब्लेसिंग्स घेवन वचाची म्हणून. आनी ते वर्किंग डे आशिल्ला आमी चमकलीं थंय महाराजाला ब्लेसिंग्स घेवच्याका. सो आमी पळयले महाराजान सांगली की म्हाका तांगेले गड वचूका म्हणून. सो यात्रा लिडना माताजीन सांगील म्हणजे तांकां डायट रिस्ट्रिक्शन्स आसा आणि दनपारची वेळ तांणी म्हणले की महाराजाक ना महाराज तुमगेला लंच प्रसादम पुरा दुबईत रेडी जावन आसा ह्या टायमाक तुम्ही लंच घेवका तुम्ही थंय वचूका. आता तांणी म्हणल्यार ना 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 म्हाका तांगेले घरकड वचूका म्हणून. सो इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड विजीट आमकां महाराजाला. आमी तशें कसले इट वॉज इनिशियल इयर्स आमकां सर्व करचे वैष्णवाजांका. सो तशी होडा एक नमन्याच्या ग्रँड रिसेप्शन वेलकम रिसेप्शन पुरा आमी करनी. सिंपल एक गार्लँड आशिल्ला आणि ಸ್ವಲ್ಪ फ्रुट्स आशिल्ला. तांतू महाराजान म्हणल्यार म्हाका मस्त पुरा खावचें जायना म्हणून सांगून एक द्राक्ष काडलें तांतूला.
आणि तांगेले एक जगन्नाथ ब्रश आसा तांणी ब्लेसिंग्स दिवचे आसा सो ते ब्लेसिंग दितना तांणी निमगेला तुम कितले चेडू आ म्हण ताणें एकली धू आ म्हणला सो ती काही असं स्कुला चमकल्या सो तिगेले फोटो हाडू सांगले आणि त्या फोटोक तांणी ब्लेस केले त्या जगन्नाथ ब्रशान आणि म्हणाली भाय दुबईंत प्रोग्राम आसनवा दुबईंत तांगेले एक प्रोग्राम आशिल्ला तेन्ना बालोत्सव क्लास म्हळ्यार चेडूआंक क्लास इस्कॉनात जाता आसता तर बुक भायर रिलीज जाता आसा राजविद्या म्हणल्यार तुम्ही येवन तुमगे दुवे घेवन मिगेल आता बुक घेवन वचाची म्हणालींची जायत म्हणला आम्ही आणि नेक्स्ट डे आम्ही त्या प्रोग्रामा चमकलींची प्रोग्राम जातरी महाराजाला क्लास पुरो जातरी महाराजाक एक रूम आवेल्ला आणि थंय तांकां प्रसादम पुरो सर्व करता आशिल्लींची आणि भायर व्हडली हे आशिल्लें लायन आशिल्लें महाराजा मेळ्ळोक मस्त डिवोटीज राखून आशिल्लींची सो आम्ही वचून त्या लायनार राबलींची राधिका घेवन तेन्ना त्यांचे ऑर्गनायझर्स म्हणालींची महाराजात प्रसादम घेता आसा आणि कोण पुरे सेवा अंत की त्यांनी मात्र राबयाचे हांगा मस्त भाग घेऊ नकाची वच्चाची म्हणाली जायत म्हूण सांगून आम्ही थंय दाखून ऑलमोस्ट 1.5 hours जर्नी रसल कैमा येवका जलारी सो दुबई दाखून म्हाका येयलींची म्हाका आत्ताय उडगास की आम्ही जस्ट घरा आमगे डोर ओपन करून भितर आयल्या इतलेची तेन्ना आमकां यात्रा लिडरान कॉल येयला की महाराज तुमगेला उरलो का म्हणता खंय आस तुम्ही म्हणून तेन्ना आम्ही म्हणलं आम्ही जस्ट आता घरा पावले आणि चितलेच आत्ता रिक्त आसाची घरा आता कसं करू का आम्ही म्हाका येवका वा म्हणल्यार दुबईका म्हणा ना 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 तुम्ही म्हाका येवचे नाका ऑडना महाराज तुमगेला फोनार उलयता म्हणून जायत म्हळ्यार तेन्ना आनी उलयतना महाराज म्हणालींची तुम्ही मिगेला बुक घेवन वचचे न्ही नव येवन म्हणालींची तेन्ना आमकां कसले आन्सर नाशिल्लें सांगूक महाराजा लागीं तेन्ना म्हणालींची तुगेले धूव आसवा म्हाका तुगेले दुवेलो उरलो का म्हणून सो राधिका ऑलमोस्ट 2nd स्टँडर्ड तेन्ना तिगे लागीं फोन दिला म्हाका मस्त एक बूक जाता आशिल्लें आतां राधिका कसं उलयत की कसलो महाराज निमगीत की म्हणून जाल्यार महाराजान तिका निमगिला उलन जातरी काल हांव तुगेले घर कडेन येयलो तूं नाशिल्ली तू कृष्ण कॉन्शियसनेस तुगेलो आनम म्हाका कशें हेल्प करता तू म्हणून तेन्ना तिणें म्हणल्यार म्हगेलो आनम बालोत्सव क्लास करता आसा महाराज हांव ताजे एटेंडन्स काडटा चेडू आल्या म्हणून आनी ताणें आरती करतना हांव आरती आनी सकट रेडी करून दिता तांकां म्हूण म्हणालें तेन्ना महाराज म्हणालो हांव मिगेल हात ह्या फोनार दवरला ह्या तुका मिगेल ब्लेसिंग म्हण सांगून एक युनिक वेयार राधिकाक ब्लेस केलेलो आशिल्लें महाराजान सो माताजीन त्या हाऊ ही रिलेट्स टू ईच सोल अँड हाऊ इज मर्सिफुल अँड कंपॅशनेट टू ईच अँड एवरी सोल म्हळ्यार म्हाका एक पर्सनल रियलायझेशन थंय मेळ्ळेलें आनी ताजे नंतर पयलीं रिसेंटली मेळटन महाराजाक पर्सनली राधिकाक त्या जगन्नाथ ब्रशान ब्लेसिंग्स मेळचे तसले एक भाग्य मेळ्ळें एक फोटोन ते भाग्य मेळ्ळेलें आशिल्लें तिगेले फोटोन जाल्यार पर्सनली एक जगन्नाथाल ब्रश भाग्य मेळ्ळेलें ताजे मदें तूं आमगेल्या इनिशिएशन जातरी आमकां एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा महाराजान दुबई येताना महाराजाल ब्लेसिंग्स घेवचे भाग्य आशिल्लें तेन्ना आमी तांकां सांगली की आमी आतां इनिशिएशन घेतला हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजा लागीं म्हणटना महाराजा भारी खुश जाल्या आनी महाराज म्हणालींची ओ वही वा मस्त मिगेल केलो डिसायपल्स तांगेले या शिक्षा डिसायपल्स जावन आसाची आनी हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजाले केलो डिसायपल्स मिगेल शिक्षा डिसायपल्स जावन आसाची म्हणालींची सो तशी आमकां तेन्नाय ब्लेसिंग्स दिलेलो महाराजान सो आमी मस्त महाराजाक कृतज्ञ जावन आसाची की आज एक पावन दिवस तांगेले व्यास पूजा महोत्सव सेलिब्रेट करचे दिवस हांव देवाला या मागता की तांकां हेल्थियस्ट लॉंगेस्ट लायफ दिवो आनी आमगेले तसले मस्त पतीत आत्मा तांकां तांणी उद्धार करची जावो मस्त मस्त आत्मा तांकां उद्धार करची जावो तशें जावो म्हणून देवाला मागताची आयचे ऑफरिंग दिवच्याक म्हाका एक भाग्य दिलेलाक धन्यवाद सांगता आसा माताजी हरे कृष्णा हिज होलिनेस
जयपातक स्वामी महाराज की जय. जय And Grace Srila Prabhupada की जय. जय. हरे कृष्णा. हरी हरी बोल माताजी. राधिका इज रियली स्पेशल चरडती. हरी बोल. सो गुरु महाराज असं पळय ऍक्च्युली कसं जाता आम्ही सान असताना आम्ही एकदम केअरफ्री असतात. केअरफ्री असताची इथे म्हळ्यार कसले टेन्शन ना कसले ना पुरा आनंद पळोवन घेताची फ्री बर्ड. जावका तशी खाल्ले जावका तशी नाचलींची कसली चिंत असना. ते एडल्ट लाईफ आतान पळय चिके भय शूर जाता. हा इशी केल्या समवे तशी केल्या समवे वाडीक जत्ताची अनेक एक नमुन्याचे कसले चूकी जायना नव रेस्पॉन्सिबिलिटी आयले मिगेल वैरी काय चूकी जायना नव ऍटलिस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल अशी एक भय असता. त्याची स्पिरिच्युअल लाईफ आयतना वेन यू आर गोइंग अगेन्स्ट द टाइड म्हळ्यार तुमगेल फॅमिलीन तू कोणी या मार्गानाची तुम्ही विंगड मार्ग येवन विंगड एक मुखारसून वतना ते भय अनेकय असता. ते भय असच्याना जे ऍक्च्युली कंप्लिटली आम्ही डिपेंड करता कृष्णा वैरी बट टाइम लागता. त्या टाइमारी गुरु महाराज आपणाले शिष्याले इशी केअर घेताची अशी केअर घेता की म्हळ्यार स्पिरिच्युअल फादर म्हणून कशी त्यांनी आपणाले जबाबदारी त्यांनी कान घेवन आमगेल त्या पुरा डाउट्साचे निवारण करताच पळय ताजेन मस्ती एक डिसायपलाक मस्ती एक स्ट्रेंथ मेळटा. मेनी ऑफ द इन्स्टन्सेस तशी जाला की कसले डाऊट असल्यार तुम्ही तांकां म्हणजे कसले एक विचार आयल्यार तुम्ही तांकां एक मेल केल्यार जवाब येता. जवाब येवच्या ते आतांत डिले जावच्या पुरो तांगेल कंडिशन अशी जावन डिले जावच्या पुरो जाल्यार जवाब येता. 100% त्यांनी जवाब दिताची तुमकां प्रोत्साहन करताची आणि त्या शक्ती दिताची की त्या शक्तीन कशी तुम्ही मुखारसून वच्चो इतकी त्या शक्ती दिताची. ते सांगून हांव नेक्स्ट स्पीकर येवच्याक आमंत्रण दितस रविपती दामोदर दास. हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभू प्लीज येयाची आणि आपणाला रियलायझेशन सांगायची. हरे कृष्णा प्रभू. हरे कृष्णा माताजी मिगल ऑडियो क्लियर असोय. परफेक्ट क्लियर. ओके. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. हैप्पी 74th व्यास पूजा dear Guru Maharaj. All glories to Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Name Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Padayani Gaurakata Dhamudaya Nagara Gramatari. हरे कृष्णा. तर सक्कड जे हांग असेंबल्ड सक्कड भक्त जनाक मिगेल प्रणाम. तर आयचे जे व्यास पूजा दिन इज एक्चुअली अ डे ऑफ ग्रॅटिट्यूड. म्हणजे आम्ही वी थँक द गुरु महाराज एक्चुअली. आणि आम्ही म्हळ्यार इट इज टू वेज. म्हळ्यार आम्ही वेन वी ग्लोरिफाय द लॉर्ड द गुरु महाराज इज हॅपी अँड वेन वी ग्लोरिफाय द गुरु महाराज द लॉर्ड इज हॅपी. तर आईचे जे व्यास पूजा दिवस असं वी हॅव टू ग्लोरिफाय अवर गुरु महाराज so that the Lord is happy. So today I will try to attempt whatever my personal realization and whatever I heard, and I will mix Hindi, English Konkani. तर तांतू तर ऍक्च्युली मिगेले म्हळ्यार हांव इतले म्हळ्यार फॉलन ऍक्च्युली की मिगेले ऍक्च्युली म्हाका मस्त ऑपॉर्च्युनिटी चान्स मेळत आसता कने कसने सेवा खातीर. But unfortunately, due to work or something, I don't get it. म्हळ्यार पर गुरु महाराज कृपा आणि आमचे यात्रा लीडर or somebody in our senior devotees कृपान finally I get some seva or I get the association. तर अशी हांव पर्सनल मिगेले हांव 2-3 एक्सपिरियन्स सांगता. आणि व्यास पूजान तू there are a lot of senior devotees आणि त्यांनी मस्त त्यांनी सांगला तांचे 2 पॉइंट सांगता. आणि गुरु महाराजांनी व्यास पूजान तू स्पेशल इन्स्ट्रक्शन दिला. तर दॅट ऑल्सो आय विल ट्राय टू कवर अप इन 5 minutes. ऍक्च्युली हांव एव्हरी इयर मायापूर वता. स्पेशली नवदीप परिक्रमा हांव कोशिश करता आणि गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन आय एम ट्रायिंग दिस फ्रॉम लास्ट 4-5 years. तर एक वेळा हांव गेलेलो आणि हांव ड्युरिंग म्हणजे दुर्गा पूजा टाइम गेलेलो आणि हांव लेखले त्या टाइमचे शांत असता गुरु महाराजाक हांव आय विल ट्राय टू मीट.
तर तांगेल एक श्रीवास प्रभू म्हणून केअरटेकर आसा. इफ यू सी ही कॅरीज गुरु महाराज इन द व्हीलचेअर. तर हांव थंय वतना हांव लेखलें हांव आय विल मीट हांव भक्ती पुरुषोत्तम महाराज सकट लोकांक मेळ्ळो. आणि वेन हांव गुरु महाराजा मेळच्याक गेल्लो तर तांगेल टॉप टेरेस फ्लोरांतू तांगेले आतां त्यांनी फेसबुक लाईव्ह क्लास दिता. अगोदर तांणी क्लास स्टार्ट करनी आशिल्लें. तर हांव थंय गेल्लो. तर थंय वतना म्हाका ताणें सांगलें की गुरु महाराज इज व्हेरी बिझी and he is going to go from Mayapur dakonu he is going out of station. हांव म्हणलें ओ माय गॉड म्हळ्यार इतलें 3000 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून हांगा दखून अबुधाबी दखून मायापूर वचून म्हळ्यार गुरु महाराजाक मेळच्याक चान्स ना म्हळ्यार आय वॉज सो शॅटर्ड. पर हांव म्हणलें कसन करत वॉट इज भाग्य विधाता लिखलें. तर तशी तर हांव अशींच हांव म्हळ्यार मंदिरांत फिरता आशिल्लो. तर हांव म्हगेल वायफाक सांगलें बॉम्बेक अशी म्हगेल अनफॉर्च्युनेटली हांव कुड नॉट मीट. तर हांव म्हगेल कट शॉर्ट करता मायापूर विजीट and after 2 days I will come to Bombay. तर एक दिवस नंतर ते श्रीवास प्रभून मिगेल नंबर घेतलेले आणि मिगेल त्या टाइम इंडिया नंबर मिगेल वायफा नंबर दिले हांवें. वन दिवस लेटर ही कॉल्ड माय वायफ इन बॉम्बे म्हणजे ती बॉम्बे आसलेला. त्यान सांगलें की गुरु महाराज इज कमिंग टू बॉम्बे. आणि हांव एक्झॅक्टली आफ्टर 2 days आय लँडेड इन बॉम्बे. आणि इट was so म्हळ्यार तुम्ही विचार करा ती आफ्टर 3000 किलोमीटर गोईंग मायापूर then cutting short and I came to Bombay and Bombay वचून I got the opportunity. तर अशी सेम जालें लास्ट इयर. गुरु महाराज मेळच्याक हांव मायापूर गेलो ड्युरिंग दिस कार्तिक मंथ. हांव ते कार्तिक मंथ मागीर हांव गेल्लो तर म्हाका कळ्ळें की गुरु महाराज इज कमिंग टू दामोदर देश. आणि आय हॅड प्लॅन्ड वृंदावन ट्रिप अँड ऑल ट्रिप अरेंज केलें आनी म्हगेल फॅमिली सकट. देन अगेन आय वॉज टेलिंग ओ माय गॉड माय प्लॅनिंग इज ऑल फेल्ड. तर यात्रा लीडर सांगलें ना ना रवी आय हॅड थॉट ऑफ गिविंग लॉट ऑफ सेवा टू यू बट आय थिंक समबडी एल्स. हांव म्हणलें कर भाग्यान. अगेन आय वेंट टू वृंदावन आणि म्हाका कळ्ळें की गुरु महाराज गॉन टू अमेरिका अँड when coming back again there is a chance to meet. Fortunately yatra leader is so merciful. I don't have car actually. Fortunately he told Guru Maharaj is given a time for avatari duty, please come in the evening. Kashi kon gaadi dhorno and there were 2 chances. There was kirtan mela. He told either go to Regent School or go to Sri Vallabh Prabhu house. How fix ashilo. Then I went to Regent School. Just गेलो थंय म्हाका गुरु महाराज दर्शन मेळ्ळें. Then again I got darshan in Sri Vallabh Prabhu house. And recently 2 days back when Murlidhar Charan Prabhu also met, my health was very bad. Out of 40 people they selected 10 devotees and म्हाका नाव गोतना. They told Ravi Pati Prabhu your name is also there. I told oh my god. आणि हांव ऑफिसाक गेला म्हणजे I already started to office. मागीर ऑफिसांत बॉसा फोन करून सांगलें and I don't have vehicle. I called 2-3 people from office directly. Again we met Guru Maharaj and again fortunately due to yatra leader so we could get the darshan of Guru Maharaj. So this is my personal experience and there is lot of experience but similarly positive time I'll restrict. Tashi Miguel wife also got a very good opportunity of cooking for Guru Maharaj in Bombay. म्हळ्यार कशें अशें मायापुरांत गेल्यार there is sea of people. There is no chance to get any seva. Whereas you get a chance in Damodar Desh, Avtari Desh, Bombay, where there is a little crowd less compared to the Mayapur, Bangladesh and other areas. So हांव शॉर्ट आन सांगता अशें तर मस्त गुरु महाराजार विशय सांगच्याक. तर गुरु महाराजाने आतां जे व्यास पुजांतू लॉट ऑफ सिनियर डिवोटीजान लायक रियलायझेशन सांगलां आणि एक मिगेल सिनियर डिवोटीना सांगलां. तर ही टोल्ड आम्ही जशी ईमेलांत लिहितात net.ems.net or .hotmail अशी आम्ही JPS म्हणून लिखतात. कोणी JPS आम्ही सांगतात ती we are JPS. तर द एब्रिवेशन JPS एब्रिवेशन हांव आय विल जस्ट रियलायझेशन मिगेले आनी मिगेल सिनियर डिवोटी जालें. ही इज एक्चुअली जे म्हळ्यार ही इज अ ज्वेल इन द क्राउन. म्हळ्यार ही इज अ ज्वेल इन द क्राउन. म्हळ्यार प्रभुपादाने वन ऑफ द ज्वेल तशी तर ही इज वन ऑफ द ज्वेल इन द क्राउन.
आणि पी म्हळ्यार ही इज अ प्युअर डिव्हिटी. म्हळ्यार I have realized that I have seen him so many years, and म्हणतात न्हय, I personally could realize that it's so much difficulties. He's still preaching, he's going, and everywhere he's trying to connect to the people. So he is actually a pure devotee of the Lord. That is P. And S म्हळ्यार he is actually a saint or a person who is, म्हळ्यार हांव अशें विज्युअलाइज करता, there is a globe, एक बॉल असतो ग्लोब, he is walking on the globe and he is trying to reach all over the place. म्हळ्यार he is trying to connect everybody to Krishna consciousness. It is so difficult. आमगेले इतले स्मॉल कॉंग्रिगेशन तू कितले कॉन्फ्लिक्ट जाता प्रभूजीक गोत आसा. एक म्हळ्यार एक स्मॉल सेवा हक्क तक्क जाले रे म्हळ्यार ते मागीर ताका कन्विन्स करा कितले डिफिकल्टी आसता. पूण इतले बिग मायापुरांत इतले लोकांक कंट्रोल आनी तांगेले आयकून, so it is really म्हळ्यार ग्रेट. तर JPSचे स्मॉल, I think people can realize that this is one of the realization. आणि सिनियर ड्युटीज जे 2-3 रिअलायझेशन कोण हांव सांगता. निताय सेवनी माताजीन सांगलेलें that actually whatever we have had the spiritual strength, it is all due to Guru Maharaj. She has given a very good example of a lightning. How Sangana, you can watch in YouTube, because it's a story where there is a 9 people are in one room where the lightning strikes. The 8 people actually think that I am safe. Actually, because of one person, the 8 people are safe. Like that, because of Guru Maharaj, we are in this Maya, we are still safe. Now, there are so much allurement that we can always fall down. And Guru Maharaj एक पर्सनल कुक कसं तर तांगेल रिअलायझेशन तुका हांव सांगता की गुरु महाराज एक्चुअली लाइक्स ब्रेकफास्ट म्हळ्यार साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट. his preference is the South Indian breakfast, and lunch he likes is Bengali. म्हणजे बेंगॉलीन मस्त व्हेरायटी ऑफ भाज्या सुकतो राईस सकट म्हळ्यार मेळ न्हू. तर ही प्रिफर्स अ बेंगॉली लंच, and the dinner is an Italian or any म्हळ्यार that Italian म्हणतात pasta or तशी, तर ते he likes. So he has narrated one example or म्हळ्यार एक realization की sometimes we get bewildered की how Guru Maharaj, like a small child, मला त्यांना example दिलं की he wants sometimes ice cream, and sometimes during Dahi Chida festival he has revolutionized. म्हळ्यार Dahi Chida festival was a normal festival which people used to think, but he revolutionized all over the world. आणि तशींची दामोदर आरती was a म्हळ्यार एक small event आशिल्लें, म्हळ्यार people used to do normally, but then he gives such a push to that in Avtari Desh, Damodar Desh, we are doing 10,000 souls connecting to that. So that was his realization, and he is so much caring and compassion. There is the example of Ambarish Prabhuji, who was coming from going to Calcutta to Mayapur, and he didn't have a vehicle. There is also realization. The Guru Maharaj are blessing it later. He told, how are you going to Mayapur? So he told, I am not, sir, I am searching some car vehicle. Guru Maharaj immediately told, arrange the vehicle, and made him go to that. So tantu mast realization, sir, but I will not, I can go on, but I will cut short. And last time too, I will tell some instructions which Guru Maharaj given, which are very serious instruction. तशी माताजीन सांगलें की तांगेल अटॅक जालेलें, and he has lot of pains. He has more than 50,000, around 70,000 disciples. So it is our duty that we reaffirm our commitment, what we have given to Guru Maharaj during Vyasa Puja. आम्ही म्हणलेलें की आम्ही 4 नियम पालन करतले, आम्ही 16 माला करतले, आम्ही एकादशी पालन करतले, आम्ही गुरु महाराजाक असिस्ट करतले तांगेल प्रीचिंग एक्टिविटीज. So this is a time we reaffirm our commitment, and we म्हळ्यार I myself say I reaffirm my commitment. So what Guru Maharaj told this Vyasa Puja, there are 4 points I will tell. First, he told, read Srila Prabhupada books, and you all have to become future gurus. He told, I want 10,000 gurus. But how I want gurus? Not without studying.
The guru should be, he should complete Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta. And I have fortunately completed Bhakti Shastri, Guru Maharaj Kripa. But I was thinking Bhakti Vaibhav is not my mantat noy. I cannot do it. But with Guru Maharaj and Yatra leader, I am also thinking that I should also try to do Bhakti Vaibhav. So this is the instruction and which we have to follow. This year he has committed to child protection, and he given his own dress he auctioned, because it's a very, very sensitive subject. I will not dwell into that, but child protection is a very, very, very important subject which Guru Maharaj is very serious. So he is arranging funds for that. So he distributed. So that he told second, and third he told that how many people please try to connect to Krishna consciousness. And Bengal in the यारो देखो तारे देखो करो कृष्ण उपदेश, मतलब कृष्ण उपदेश सगळ्यांक देऊ का. आणि fourth and fifth small points, every devotee should try to go Navdeep Parikrama Mayapur during this Gaur Purniya festival, and you should see how grand the celebrations are there, and how the temple is going to come up. October अंतु आज ही हम discuss करते हैं with my wife, daughter, and whether they are getting holidays with children, because it's 6 months away. So October अंतु they are going to open the Narsimha wing. So I was planning to go. So I will request everybody that they should come to Mayapur at least once in a year, if not at least try to come once in a year. And last is his commitment to Prabhupada, the 10,000 Maha books and 1 lakh small books. Sir, from Avatari Desh, we are each devotee is minimum contributing 2 to 1100. How much? So he has 70,000 disciples, so you can count, it becomes 140,000. So automatically it crosses his 10,000 commitment. And Bhagavad Gita and other books are already distributed with the small books, Guru Maharaj. So with that, Guru Maharaj will achieve his commitment to Prabhupada. And Guru Maharaj has done lot of initiatives, like for Vaishnav Marriage Bureau, he has started devotee care, email response. I am sending email to him for some important things, whatever I feel, and I am getting reply also. Hanga, I will again thank Guru Maharaj that he has accepted me as his disciple, and it like forum to me sakar dilanga तर मरे मक्का realization सांगचाक. Sir, we can go on, but Guru Maharaj, realizations are so many. But thank you, Revati Mataji and Murlidhar Charan Prabhu for giving me the opportunity. So, Jai Guru Maharaj ki Jai. Hare Krishna, Hare Prabhuji, Krishna. thank you so much. At Prabhun Sangelvari, Guru Maharaj always leads by example. Malari, आता आमका सांगले की तुम्ही भक्ती शास्त्री, भक्ती वैभव, भक्ती वेदांत पुरा कोर का, but ताजी पुढे त्यांनीची भक्ती शास्त्री, भक्ती वैभव कोर नो आमका सगळ्याके सर्टिफिकेट दाखयले. So he always leads by example. अशीची कसले सांगा नाचतानी विंगडान फॉलो करची पुढे त्यांनी कोण दाखयताची. हरे कृष्ण. ते उत्तर सांगून आता उत्तम नरसिंग प्रभू, हिज ग्रेस उत्तम नरसिंग दास प्रभूजी का सांगतस की मुखार येऊन 2 उत्तर सांगायचे म्हणून. त्यांनी ऍक्च्युली आज वर्किंग जल्यारी मध्ये तू टाइम काणू आमगेलो टू कनेक्ट जावचा प्रयत्न करसत. उत्तम प्रभू, आर यू ऑनलाइन? हरे कृष्ण माताजी, 2 मिनिट, 2 मिनिट, आई जस्ट कम बैक. ओके. हरे कृष्ण. तांका टाइम लागता दिसता. सो
His Grace Balram Kinkar Prabhu, तुम्ही मुखार सोनेवन आपल्याला रिअलायझेशन सांगायची. मे बी बाय दॅट टाइम यू विल बी फ्री. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभुजी ऑनलाइन है सच्ची वॉइस एक पड़ता है प्रभुजी. ओके केलं की मग. नाही तांका टाइम देऊ कदा लॅड नात की त्यामुळे त्यांनी काम आशिल निमित्त इफ यू कॅन फ्री. Prabhuji, just to join your I'll just show one. प्रभु ओके हरे बोल. हरे कृष्ण. परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराजांनी पैरी अंक नाव दिलेलं सर या गव्हर्नमेंट आहे का या आमगेला राधाकृष्ण देशाचे पुजारी तंगेला गरकडचे डिटी सर आणि अर्थ हळल्या त्या पैरी 74th व्यास पूजा ಒಳಾರಿ दामोदर देशात तंगेला नाव दिलेलं चला निताय अवधूत गौर हरी. हरे बोल. निताय अवधूत गौर हरी म्हणून नाव त्यांनी दिलेलं सांगा. त्यांची इतिहास अंग रसले म्हणतात सचिन. हरे बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम सब पूरा भक्ताले चरणात मिगल सादर प्रणाम. रियली केदना व्यास पूजा ಬಗ್ಗೆ ग्लोरिफिकेशन सांगा म्हणून पडला मिगल हृदय मेल्ट झाले. बट दुःख असेल की आज ड्युटी रस कसं करचे म्हणून. बट डेफिनेटली गुरु महाराजांना ग्लोरिफिकेशन करचे म्हळ्यार तें व्हडलें भाग्य. कशाला म्हळ्यार अस्सल एक पतित जावन आशिल्ले गुरु महाराजांना तांगेल चरणाक घेतला. आमगे एक अस्सल एक शुद्ध जावन आशिल्ले नाव दिला आणि तांगेले ते असीमित कृप म्हणचे ते उत्तर सांगचे की एक्चुअली 5 मिनिट सोडा 5 दिवस जाले वरती नुपर जाता. कशाला म्हळ्यार तांणी एक भवसागर वरीची तांगेले कृपा सागर तितलं व्हड असं तांणी तांची एक बिंदू तांगेले एक शेड दिले वरकीचे आमगेल जीवन सार्थक जाता म्हणचे म्हळ्यार आमी तांगेल बग्गे कितलो वरिष्ठ भक्तान उरलेले पुरो आयकून आयला आसा ती म्हळ्यार तांगेले म्हळ्यार हे 20 वर्सां फुडेंच म्हगेल फर्स्ट एक्सपिरियन्स हांगा मथुरा देशांत आयला आशिल्ले. ताणें आयले कुडले कोणकी म्हणलें गुरु महाराजाला येत म्हणलें म्हाका गुरु महाराज कन म्हण गोतना इस्कॉन कन म्हण गोतना वचा म्हणलें. थंय गेलो हांगेल जीव पळयलो कुडले म्हाका पळोवन दिसलें अरे कशें हे गुरु महाराज खंय नंता ती उडता ती कडे प्रोग्राम पुरो जालो कडे पुरो राजना प्रसाद दिवचे आपूण घेवन कोणकी म्हणलें हे न्हय डिवोटी म्हणलें कुडले येवन तांणी म्हाका पटोवन घेतलें. हांव लेकलें हे गुरु महाराज म्हणलें कशें हे आनी अशी जावन आसतावे आमी पळय गुरु म्हळ्यार योग 1 किलोमीटर दूर रक्का तशी अशी म्हणून आमगेलें एक थिंकींग आशिल्लें. बट फर्स्ट टायम आयले त्या वेळाक इतले जन ते इतले व्हडले करताळे घेवन तांणी कीर्तन करचें नाचचें एक डिफरंट एक्सपिरियन्स. आनी जाली कुडले प्रोग्राम जाले दनपार जेवण म्हणली कोणाची घरकडे म्हणली गेली आमकां जेवण म्हळ्यार जावका न्हय गेली कुडले थंय गेली कुडले म्हणली गुरु महाराजाक पुरा इंट्रोड्यूस करता आशिल्ले. गुरु महाराजाल भितर गेल्ले कुडले तांणी न्हाणें गेल्ली न्हाणें वचून भायर येताना म्हाका कोणकी टवल दिलें हातांत. म्हणलें आतां गुरु महाराज भायर आयले पळय तूं गुरु महाराजाल पांय पुसू का म्हूण. हांव टवल घेवन बसलो राखता आशिल्लो. गुरु महाराज भायर भितर दुखून भायर येताना पुरा तिलक गिलक घालून चंद करून भायर येताना म्हाका पळयलें डोरा लागीं राबदिलो हातान टवल घेवन राबला. गुरु महाराज म्हाका पळोवन हांसलो आनी हांव पांच भितर वचून पांयार उदकान घेवन आयलो. म्हळ्यार गुरु महाराजान पुरो पुसून घेवन आयलो सेवा घुसकर बसला म्हणले कोण वापस पांयार उदकान घेवन भायर आयलो आनी म्हाका पळोवन हांसता आसलो. म्हळ्यार गुरु महाराजाल करप म्हळ्यार एक सेव दिवची म्हळ्यार म्हाका तें आश्चर्य म्हळ्यार आश्चर्य जालें. आनी तांगेली एक दृश्टीपूर जालें एक आमगेलें तसलें एक इतलें पतीत जावन आशिल्लें आनी तांणी तांगेले एक लायफ पुरो आमी आयकुचें गेल्यार आमी न्हिदता न्हू कितले एक आमी धर्मा वाटे वता आसा ती गुरु आमगेल घोस्कर जप करतात न्ही गुरु आमगेल घोस्कर प्रार्थना करतात न्ही तांणी एक दाखोवन दिलें वाट आसा. आमी कोरोना आयलो म्हळ्यार पुरा प्रपंचांत जन भिवन आशिल्ले बट गुरु महाराजान कितलें धैर्य दिलें आमकां प्रत्येक सेकंड आमी कशी युटिलायज करता म्हणून आमकां सांगून दिलें. तांणी सांगलें तुमी ऑनलायन प्रोग्राम करता पुरा जनाक म्हणून ताचे निमित्त हजार जनाक आमचे कडेन भगवद्गीता दिवची भाग्य म्हाका करके मेळ्ळें म्हणून म्हगेलें एक व्हडलें आनंद तें बदल सांगचें गेल्यार न्हय जाल्यार इम्पॉसिबल अशें म्हणून सांगेत. आज मिगेल भागवतम कसं जाता आसा ताजें कारण हेंची गुरु महाराजान एक दिल्लेलो आयडिया म्हळ्यार प्रत्येक नेगेटिव्हांत गुरु महाराजान पॉझिटिव्ह थिंकींग आसा ताकाची डेफिनेटली नो डावट आमगेले शिक्षा गुरू ते म्हणटा आशिल्ले म्हळ्यार गुरु महाराजाक आमी सिरियस जावन प्रार्थना करून जाल्यार तांकां कितली ब्रह्मांड आसा आपुणूच रडी आसा ती तांणी वता ती तुमी सिरियस जावन आसता
तांणी सांगिल्लें इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता म्हणून तशी तांगेल बग्गे रियलायझेशन आयकुचें गेलें हजार असो बट तांगेल ते क्वालिटी पळोवप 26 क्वालिटी प्रति एक क्वालिटी प्रति दिवस आमी पळयत तांगेल सेव करता आसतना एक वेळा कशी जालें की आमगेल महावर प्रभू तांणी सांगता आसता ती तांणी थंयची दूर देवस्थान तो वच्चान स्वता तशी कसान म्हळ्यार गुरु महाराज म्हळे की ना म्हाका देवाला दर्शन घेवन वचता घडये त्या भट्टाले सांगून सगळं बेगी दर्शन करून आनी गेली थंय वचून राती पुरा प्रोग्राम करून वापस येताना राती 1-1.5 घंटो ते कसांकी जावन आसतना कार एक्सिडेंट जावन टायर बस्ट जावन 4 पलटी जाले गुरु महाराजाक आनी खंयचेय भक्ताक कसांनी जायना त्या वेळाक तांगेले सेक्रेटरी पुरा कळ्ळें की पळय गुरु महाराजाल थिंकींग कशें आसा म्हळ्यार देव तांकां एक असलें एक आलोचन दिता म्हणजे देवाल दर्शन केले निमित्त देवान राखले म्हणजे तांकां असं पुरा हजार इन्सिडेंट जालेले आसा आमी आयकुचें गेले म्हळ्यार गुरु महाराजाल थिंकींग दुसऱ्यांची रियली तांगेल कंट्रोल कंप्लीट स्पिरिच्युअल वर्ल्ड दुखून आसा म्हूण हांव लेखता कसो जाल्यार म्हळ्यार तांगेल जिवनांत जाल्लेली परिस्थिती आज आमी ह्याच कलियुगांत राम कृष्ण अवतार घेवन आयले वरती तांकां खंयचे नमून कश्ट आयले तेंच हांतू प्रभुपाद असो गुरु महाराज असो कितले वैष्णव असलेंच कश्ट पळोवन आमकां तसले उद्धार करचे करत आनी कितले पुरा प्रयत्न करता आसा ते म्हणजे आनी एक वेळा अशें जालें एक व्हडलें पेंडॉल प्रोग्राम आशिल्लो खंय त्या पेंडॉल प्रोग्रामा दुखून काराल येवका जाल्यार उणें म्हळ्यार एक 2-3 घंटे चमकून येवका 2-3 घंटे न्ही 2-3 म्हळ्यार 1 किलोमीटर चमकून येवका त्या वेळा कसं जालें गुरु महाराज ऑलरेडी व्हीलचेरार आसा गुरु महाराज त्या अटॅक जावन ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಾತು जालना म्हळ्यार कंडिशन वर्स्ट आशिल्लें बट गुरु महाराजान शेतान प्रति एकल्या मेळता आसतना कोणाक एकल्यान इंट्रोड्यूस केलें की गुरु महाराज ही आमगेले सिनियर डिवोटी तिका अनफॉर्च्युनेटली अशी कॅन्सर आयला आसा बाप तिका भारी कश्टार आसती ट्रिटमेंटार आसता म्हणून गुरु महाराजा दोळ्याक एक नंबर दुख्ख जालें की म्हळ्यार तांगेल कितलें दुख्ख आसा तांणी पळयलें तांकां दुख्ख जालें की दुख्ख जालें कडल्यार तिगेले की उलयता येसता आसतना आमकां पुरा जाणां वता सांगलें गुरु महाराजा प्रोग्राम केन्नाच टायट प्रोग्राम केन्ना सुरू जावका थंय टायट एंड जातना टायट तशी जावन हांगा लेट जाला त्या सेक्रेटरी पुरा पेता आसा ते बेगोच्या म्हणून गुरु महाराज व्हीलचेर येता आसतना 1 मिनट राव बाई आनी तिगेले उलोवच खंय आनी 10 मिनट जालें कोपास राप करून आनी तिगेले उलोवच खंय हांकां सेक्रेटरी पुरा भारी कोप येता आसा कसले अशें करता गुरु महाराज आमी सांगिल्लें तशें आनी ते चड करता कसले अशें करता म्हणून पूरा जावन कारार बसले कडे निमगेल खंय गुरु महाराज कसले तुमी अशें करता आसा ते तुमकां वतना म्हणलें कडल्यार गुरु महाराज एक उत्तर म्हणलें खंय ना ती कॅन्सर पेशंट तिका चमकुचे कश्ट जाता आसा ते पळोवन म्हाका फील जालें ताका हांव तिका रेस्ट मेळ्ळो म्हूण हांव राबता आशिल्लो म्हूण पळय हें असीमित करप म्हणचे आमी तसले एक खंयचे नंबर इवन तांणी आयसीयूंत आसले वरकेची दुसरे पेशंटाले काळजी तांकां त्या पेशंटाक कितले कश्ट आसा अमरेंद्र प्रभू प्रत्येकाला सांगेल की गुरु महाराज त्या समयान ते चांटिंग बीट साडी हांव तिका दीक्षा दिता तिगे जन्म उद्धार जावका म्हणून गुरु महाराजा पळयल फुडले ते आत्मा बगे कळटा तसले एक गुरु महाराजाले गुणगान करचें आमकां एक्चुअली कसले तुमगेले क्वॉलिटी ना बट डेफिनेटली नो डाउट तांगेले असल गुण तांगेलांत आशिल्ले निमित्त तांगेले कृप आमकां मेळ्ळेले निमित्त कसकी एक आमी आज कसांकी गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तय ते कोरिया ऐक्य तांगेले ते तोंडा दुखून आयल ते कसाने परम सत्य ते श्रवण केले निमित्त मात्र तांणी दिल्ले ते इन्स्ट्रक्शन आमी फॉलो केले मात्र गुरु विशेष कृपा आमकां आमगे पुरा जनांक आनी गुरु महाराज केन्नाची तांकां संतुश्ट जावचे केन्ना म्हळ्यार दुसरे दिवोटीक चिंत करून पळयले मात्र दुसरे गुरु महाराजाले शिष्य आसूं दुसरो भक्त आसूं इवन श्री संप्रदाय देखून कोणा भक्त आयल्यार गुरु महाराज फस्ट तांकां मर्यादा दिता तांकां सेव करा म्हणटा कडे आमगेले भक्ता सेव करा म्हणटा तें पुरा क्वॉलिटी आमी पळोवचे गेल्यार आमगेले एक्चुअली तांगेले बगे उलोवचे कसने एक म्हगेले खंयचे एक क्वॉलिटी ना जाल्यार आज तुमगेले पुरा कृपेन 1-2 उत्तर उलोवचे म्हगेले प्युरिफिकेशनाकोस्कर उलोवचे म्हाका एक अवसर कोण दिल्ल्याक तुमगेले पुरा जना चरण कमलाक हांव सादर प्रणाम करता तुमगेले पुरा जनाले इनसिग्निफिकंट सर्वंट जावन आशिल्ले आमगेले परिवारा वयरी असीमित कृप दवरा तुम्ही पुरा जणांक प्रार्थना केल्या मात्र गुरु महाराजाक आमी कसन की एक सेवा
नैष्कर्म्य सेवा एक लिटल बिट सेवा कसं पण खूप साध्य समोरचे आशिक होता. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम तुमगे पुरा जन चरण कमला. हरे कृष्ण प्रभूजी, थँक्यू सो मच. तुमगेले आज इतले बिझी शेड्यूल आणतो ई मध्ये येऊन तुम्ही ग्लोरिफाय केले. हरी बोल, थँक्यू सो मच. नेक्स्ट अपयता हिज ग्रेस बलराम किंकर दास बलराम देशादकोनो आपल्याला रिअलायझेशन शेअर करू का. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी नित्यनामिनि नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिनि गौरकथादामदाय नगररामतारिणि. हरे कृष्ण. गुरु महाराज ಒಟ್ಟು ಮಿಗಲೇಕ ಸೇವಾ ಅಂತೂ ಗುರು महाराजान केदना बलराम देशाय इल्तनवरे आमका हांगा सेवाक गुरु महाराज सेवाक आमका बसकार येताची ಕೆಲವು डे सेवाक सांजवाळा सेवाक रात्री सेवाक अशी जी मस्त एक 2-3 रियलायझेशन असतं की त्यामुळे गुरु महाराज पुढे कोरोना पुढे वर्षाक 2 पटी बलराम देशा येताशिनीची प्रतिपटी येताना आमक एक सेवा मेळत आशिल्ले 1 दिवस 2 दिवस चढाव जावन मेळचेशिल्ले अर्ली मॉर्निंग सेवा म्हळ्यार ब्रह्म मुहूर्तारी कित्याक म्हळ्यार 3-8 hours ड्युटीर प्रत्येकल्याक सेवा मेळत आशिल्ली. सकाळी 5 गंटे दुखून सुरू जाता आशिल्ले दनपारा थंय आसता आशिल्ले कडे दनपार जाय आशिल्ल्यांक त्या शिफ्ट येतल्यांक तांकां रात्री थंय ऑलमोस्ट 8 o'clock थंय त्यानंतर 8 to again 5 o'clock त्यामुळे तांकां नेक्स्ट डे सकाळीची कामावच काम घेवन सो कोण सकाळी सेवा येता की तांणी 4 घंटे जावं कित्याक म्हळ्यार चामी बगी सोडका आशिल्लें तांकां त्या निमित्त सकाळी येवका जाता आशिल्लें. सो एक पटी हांव फर्स्ट टायम वता आसतना तेन्ना त्या टायमार हांव गुरुआश्रय मात्र आशिल्लो. गुरुआश्रय आसतना म्हाका बरें सेवा घालेली तेन्ना गुरु महाराजाले सकाळीचे सेवा येवका म्हणून तेदना हांव सेवा सकाळी पुढे गेलेलो एक ऑलमोस्ट 3:30-4 o'clock इन द मॉर्निंग. तेदना पळयतना आमी लागता की इतले फिजिकल गुरु महाराजाल कंडिशन आस की आमकां आतां नॉर्मल पर्सनाकाची सकाळी ब्रह्ममुहूर्तार उठोवचें कश्ट जाता. तांणी सकाळीची ब्रह्ममुहूर्तार तेवे ट्रॅव्हल कोण कितले 3 दिवस 4 दिवस एक वार खंयचे कंट्री आसताची. सो एक दिवस पुढे आयली मात्र बलराम देशात तांणी दलतिकेची सकाळी पुढे तांणी उठून न्हू तांणी आमकां गोतस की आमकां तांकां चॅन्ट करूंक हातान कशें जाता म्हणून कशी चॅन्ट करताची म्हणून पळयल्यार तांणी सकाळीची उठोवंक घेवन एक्सरसाइज करता. तांणी एक्सरसाइज म्हळ्यार तांकां पॅरालायज जाल्ले निमित्त तांगेले हात पाय उबारतना तांणी एक्सरसाइज सांगिल्ली. तांणी फिजिओथेरपिस्टान सांगिल्लें म्हणके एक्सरसाइज करतना प्रत्येक तांगेले फर्स्ट हात उबारचे अशी लेफ्ट हात उबारचे जाल्यार तांणी कितके उबारचे सांगिल्लें आसा त्या प्रत्येक पटी उबारतना कृष्णाल नाव काडचे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. त्या म्हणटान तांणी आमकां सांगचें आशिल्लें की कितले पटी तें काउंट जाल्लें म्हणून काउंट करूंक कोण ते सेवा राबिल्ल्यांक. सो केलो पटी आमगेले ते सकाळी राबून घेवन आमकां बरें केलो पटी चुकता आशिल्लें कडे तांणी एक ते लेफ्ट हात कितले पटी उबारले की जाले नंतर कितले पटी जाल्ले म्हूण सांगता आशिल्लें आमी 25 पटी की गुरुमान निमित्त आशिल्लें हाव मेनी टायम्स म्हणून घेवन आमी केलो पटी 50 टायम आसल्यार 45 म्हणल्यार नो म्हणून कित्याक म्हळ्यार तांकां अलर्ट आसता आशिल्लें तांणी करेक्ट जावन घेवन नो काउंट अगेन म्हणून सांगता आशिल्लीं काउंट आनी पास ताचे निमित्त तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्या भगवद्गीता सांगिल्लें आसा. भगवंता कसलें काम करता आसतना जाल्यार आमी उडगास दवरपाक तशी आनी एक्सरसाइज करता जाल्यार भगवंताले कृष्णाले नाम स्मरण करता आशिल्लीं गुरु महाराज. सो आमी चुकल्यार तांणी त्या कंडिशनार जाल्यार तांणी त्या नो काउंट तांगेल्या उडगास आसता आमकां सांगचें आशिल्लें काउंट करायची म्हणून तांगेलो काउंट करो 2-3 जण आसता आशिल्लीं कोणी कडे लास्ट तांणी काउंट करून सांगतना केलो पटी मस्त पटी चुकता आशिल्लें जाल्यार ती गुरु महाराज चुकना आशिल्ले. दॅट इज वन रियलायझेशन आय हॅड. अँड ऑल्सो तशी
मस्तपटी त्यांनी आयल त्यांना आमकां पर्सनली तांगेली सेवा मॉर्निंग सेवा करूंक मेळ्ळेलें आसा तांकां ऑयल मसाज की तांकां स्नान न्हाणोवचें की पुरा मेळ्ळेलें आसा तें सौभाग्य म्हणून सांगयात कित्याक म्हळ्यार हें आतां सांगलें म्हणजे प्रभुजीन आमी इंडियांत विंगड कडेन खंय आसल्यार इतलो सेवा मेळना हें दुबय दामोदर देश न्हू बलराम देश न्हू मथुरा देश खंयच्यान मात्र मेळटा शिवाय कित्याक म्हळ्यार हांगा सेवा जनाक उणें गुरू सेवा करूंक मस्त मेळटा बट गुरू अशी की तांकां प्रत्येक भक्ताले तांणी विशयांत तांणी केअर घेवपाची ह्या एक इन्सिडेंट्स रिसेंटली आमगेले फॅमिलींत जालेले इन्सिडेंट्स जस्ट फ्यू मंथ्स बॅक कित्याक म्हळ्यार अंतर्यामी म्हणून सांगता कृष्ण तशी बट गुरू महाराज अंतर्ज्ञानी कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक तांगेल शिष्याले टेक केअर कशी करताची म्हणून आमी गुरू महाराज हे इन्सिडेंट्सांत आमी म्हाका रियलायज जालेलें म्हगेल फॅमिलीक रियलायज जालेलें कित्याक म्हळ्यार हांव जस्ट रिसंटली घरा वक्कल केलेलें आसा जानेवारी तेन्ना ताचे फुडें हांगाचे प्रेसिडेंट आले फुडले प्रेसिडेंट बलराम देशाचे हिज ग्रेस वर्धगोपाल प्रभुले निमगेले आमी घराक नांव दवरका म्हण लेकला घरा नांव दवरका म्हण लेकला आनी गुरू महाराजाले हें आमी नांव घेवका म्हण लेकला म्हण सांगलें तेन्ना तो म्हणलेलो ओके प्रभुजी तूं एक काम करी JPS ऑफिसाक डायरेक्ट तूं मेल पेटय फर्स्ट म्हणलेलो तूं नाम दी म्हणून मागेलें की कितलें नांव दिवका म्हणून गेलें तेन्ना तो सांगलो 5 जावं 10 जावं नाम दी तेन्ना गुरू महाराज सिलेक्ट करताचे खंयचें कोण घेवन म्हणलें गेलें तेन्ना हांव सांगलें ओके प्रभुजी हांव नांव दिता म्हण कडेन म्हणलेलो ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान तो म्हणलो ना तूंची डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट कर JPS ऑफिसाक म्हणलें JPS ऑफिस कॉन्टॅक्ट केले नंतर तांकां मेल पेटयले नंतर हांव 10 नांव पेटयले 10 नांव पेटयले नंतर ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान तांगेले मेल आयल की 10 नांवांत खंयची तूं सिलेक्ट केलेले एक 2 नांव सिलेक्ट करी म्हणून गुरू महाराजाले हें आसलें गुरू महाराजाले मेल आयलें 2 नांव सिलेक्ट करी म्हणून तांतू हांवें रमण रेती आनी खंयचें आशिल्लें श्रीनिकेतन श्रीनिकेतन नांव सिलेक्ट केलेलें आसा सिलेक्ट केले नंतर गुरू महाराजा पेटयले तशी श्रीनिकेतन म्हूण पेटयतना गुरू महाराजान ताका आनेपास ताका मेल आयले की तांतू श्रीनिकेतन म्हळ्यार कसल्याक म्हूण घेवन ताका एक्सप्लेनेशन दिवन घेवन गुरू महाराजाले मेल आयले तेन्ना हांव सांगलें आमगेले दास परंपरेंत मस्त दासांत तांतू एकलो पद्य आसा तांतू पुरंदरदास न्ही खंयचे दास आशिल्ले दास उडगास ना जाल्यार एक भजन फेमस आसा सगळ्याक उडगास घेतली श्रीनिकेतना म्हण एक भजन आसा ताजे वयरी आमी सिलेक्ट केलेले इट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा ओनली म्हणून ताका गुरू महाराजाक रिप्लाय दिले बट अनफॉर्च्युनेटली कसं जालें म्हळ्यार गुरू महाराज तेन्ना सेल्युलायटीस प्रॉब्लेम सुरू जावन घेवन इट वॉज सिवियर कंडिशन जालेलें सो गुरू महाराज वॉज इन हॉस्पिटला येवचें जाल्लें तें निमित्त कम्युनिकेशन मस्त जायनाशिल्लें ताजे नंतर हांव आमगेलो वर्धगोपाल प्रभू म्हणलेलो कसं कम्युनिकेशन आयिल्लें मेल आयिल्लें म्हूण घेवन खंयचे आन्सर आयिल्लें गुरू महाराजाले ना आनी आमकां श्रीनिकेतन न्ही रमण रेतीन तूं आमी वेट करता आसाची खंयचे दोन म्हूण गोत ना आनी म्हणलें ताजे निमित्त प्रभू म्हणला येता डेफिनेटली येता गुरू महाराजाले म्हणून बट आमगेले घरा वक्कल 27th येत म्हणटाना आमी कार्ड प्रिंट करूं जायना आनी घरा नांव घालूं जायना म्हणटाना आमी आनेपास मेल पेटयलें प्रभुजी हांव फोन वरें केलें प्रभुजी कोण JPS ऑफिसांत तांकां सांगलें प्रभुजी एटलिस्ट नांव म्हणल्यार लायक आशिल्लें कित्याक म्हण आमकां प्रिंट आनी करूं आसा कार्ड प्रिंट करूं आसा वी आर वर्किंग ऑन इट म्हणून आयलें हांव लेखलें मेळचें पुरो नांव मेळचें म्हणून कडेन कार्ड प्रिंट करचे वर आमी आयडियो ड्रॉप केले कित्याक म्हळ्यार नांव कसं प्रिंट करूं जायना म्हणून ताजे नंतर घरा वकला फुडले दीस
आमगेल तुमकां पुरो गोत आसा आमगेले शान हे होम जाता वास्तू होम जाता आनी सुदर्शन होम जाता तेन्ना वरे आमगेल बटमाम निंगूचे लागलेंची कसं नांव दवरल्यार नांव दवरका म्हणल्यार ला म्हणगे आमकां कसं करची म्हणून गोत ना कित्याक म्हळ्यार गुरू महाराजान निमगून जालां ऑलरेडी नांव दिवन दवरका म्हणून न्हू आनी घरचे पुरा फॅमिलींचे जे निमगीत आसाची कसं नांव दवरचें तुमी म्हणून आमकां सांगचें कसं म्हणून कळना कसं नांव सांगचें म्हणून कळना त्या निमित्त भटमामान निमगितान वरे डिसायड करनी सांगताची पायी म्हणलें त्या दिवस फुडले दिवस आमगेले राष्ट्रकुल होम आनी वास्तू होमा दिवस कडेरी नेक्स्ट डे वरे हांव मेल चेक करता आशिल्लें म्हगेले बायल वरे मेल चेक करता आशिल्ली कसं मेल रिप्लाय ना कसं करचें म्हणून पळयतना कडेरी लास्ट आमी लेखलें रमण रेती म्हणून दवरया म्हणून त्या दिवस घराचे एंट्रन्साक द्वार पूजा जाल्ले नंतर बटमामा निमगेला नेपास कसं करचें म्हणून त्या दिवस आमी रमण रेती म्हणून सांगलें रमण रेती म्हणून लेखलें कित्याक म्हळ्यार इट इज अ प्लेस फॉर कृष्ण एंड बलराम टू प्ले सो रमण रेती म्हणटाना आमगेले पुरयत बटमामा उलट अनेक बटमामा आयली तांकां भारी खुशी जाली भारी चंद नांव भारी लायक नांव म्हणली श्री रमण रेती म्हणून तांणी ते घरा वयर बरोवन सोडलें आतां जाल्यार आसता श्री रमण रेती म्हणून कडेन मागीर मनांत आनीकेची एक आशिल्लें कसं म्हळ्यार गुरू महाराजाला देखून नांव येयनी कसं करचें आतां विंगड नांव आयल्यार कसं करचें म्हणून आनी तांगेले तांणी नांव विंगड दिल्यार आमकां कसं करचें म्हणून म्हाका मनांत एक आशिल्लें एक फिलींग गिल्टी फिलींग अशी सो त्या दिवशी न्ही कडेन ಸ್ವಲ್ಪ दिवस हांव कडेन मानेपास बेरेन आयलो बेरेन आयले नंतर वरे येयनी कडेन हांव लेखले एक पटी गुरू महाराजाक आमी अशी नांव पेटोवंक आमी सिलेक्ट केलां म्हणून क्षम मागून नांव पेटोवंक म्हणून तशी लेखता म्हणटाना ते दिवसाक गुरू महाराजान मेल आयला की तुगेले घरा नांव ते श्री रमण रेती म्हणून सेम नांव कशी आमी लेखील की सेम नांव गुरू महाराजान दिलेलें आसा सो अंतर्ज्ञानी म्हणून आमी अंतर्निमित्त कळयता आमी कसं एक भक्तान तांगेले शिष्यान कसं लेखला की तेंची आमी कांय सांगूक वचचें न्ही तांगेले की गुरू महाराजा लागीं आमी हें नांव लेट जाल्ले निमित्त ह्या सिलेक्ट केलां म्हणून बट गुरू महाराजाक कळिल्ले निमित्त तांणी तांकां कळून घेवन ही नोस एवरी कसं अंतर्ज्ञानी म्हणटा पळय तशी तांकां प्रत्येक कसं आसता म्हणून कळटा त्या निमित्त आमी कसं सिलेक्ट केलें की तेंच नांव आमकां मेळिल्लें आसा तेंची तें एक रियलायजेशन म्हगेलें तशीची आनी मस्त रियलायजेशन आसा गुरू महाराजान हांगा बलराम देशान आयिल्ले तशी तांकां पर्सनल सेव करचें तशें मेळिल्लें तेन्ना त्या पुरा रियलायझेशन आणि नेक्स्ट इयर व्यास पूजा आम्ही ऐकूया आणि शेअर करूया हरे हरी बोल हरे कृष्णा स्वामी महाराज की जय बद्दल सांगले री ते मेल केदन हांव वाजील की तुमगेले घरा नाव श्रीरमण रेती दवराची म्हणटना एक नमुना हांगा पुरो जुम 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 जाल्लेलो आसा की कशी कशी कळत गुरू महाराजाक म्हणून दॅट वॉज अ व्हेरी फॉर मी म्हाका एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपिरियन्स जाल्ले की कशी गुरू महाराजाक कळटा म्हणून गुरू महाराजाक सक्कड कळटा एक्चुअली सक्कड कळटा आमकां दिसता की तांणी दूर आसाची कसं लायत तांकां सक्कड कळटा फॉर एक्झाम्पल हांव स्कूल प्रिचींग करूं वतना प्रतिपटी म्हाका एक नमुना एक धडधड जावचें आसा म्हळ्यार इतले चेडूंक एक वाट दाखोवच्या वता आसा तेन्ना गुरू महाराजाला मागून घेवचें आसा गुरू महाराज प्लीज म्हाका वाट दाखयाची मगे लुट्टो आसूं का तुमी म्हूण केन्नाय मागून घेवन वचचें आसा आनी कितली पटी अशी जाल्ला की हांव लेखून वचचें कसकी सांगूक आनी कसकी जाता ते कसकी विंगडा उरलो नेवचें बट ते उरलो नायिल्ले नंतर टिचर्स मुखार सोन येवन सांगता की माताजी तुमकां कशी कळटा दिस इज द टॉपिक आमकां जावक आशिल्लें ह्याच टॉपिकार डिस्कशन जावक आशिल्लें हाजी तुमी येवन ते उलयली तुमकां कशी कळटा माताजी आनी हांव सांगचें की ह्या पुरो गुरू महाराजाल कृपा गुरू महाराजाक सक्कड कळटा म्हणून हांव सांगचें आसा हरे कृष्णा नेक्स्ट हांव आपयता एक एस्पायरिंग डेवोटी गुरू महाराजाले एस्पायरिंग डिसायपल मंदाकिनी माताजी फ्रॉम दामोदर देश मंदाकिनी माताजी प्लीज येवन आपणाले शेअर करायचे आपणाले एक्सपिरियन्स हरे कृष्ण माताजी तुम्ही म्हाका सांगितलं कने एक्सपिरियन्स शेअर करा म्हणटा म्हाका भरती भंय केलें कला म्हळ्यार म्हाका कसं नाही योग्य ती ना जॉईन जाल्यार मात्र जस्ट शेल्टर घेतला मात्र सो जाल्यार म्हागेलें भाग्य म्हण लेखता तशी
आणि भरती बरोंगे नायली बट आता जस्ट म्हळ्यार कने म्हाका सांगू ना ताकाची तांगेले केदान शिशी घेतिले ते घेतिले पुरो हांव लिस्ट पुरो कोर घेवन वाजून पुरो रेडी कोन्न आसलें. आतां हांव जस्ट म्हागेल कसो नासकी तितलो मात सांगता. हांगा दामोदर देश 1.5 वर्ष फुडें प्रति वर्ष तांगेले एक कीर्तन मेला जाता. ह्या वर्षी आनी तांणी लास्ट इयर आयलेली ती तेदना हांव आनी मिगेल बामूण अशी तांणी आयली ती केदान तांगेल टायम आसना नॉर्मली म्हळ्यार तांगेल कनी शेड्यूल इतलो टायट आसता की सो हांव आनी मागीर बामूण अशी येद्रा बसून आसता पुरा जाणां पळयलें तांणी आनी आमकां रे पळयलें आमकां दिसता की आमकां पळयता आसतना आमी दोग जाण उदंड नमस्कार घालें मागेल म्हणा आनी मागेल बामणा म्हणा पळयताच दिसता गुरू महाराज म्हणून हांव उदंड नमस्कार घालें. कडेरी तेंचे टायमार की कीर्तन पुरो जाता आशिल्लें तांणी एक एक्स्टॅटीक डान्स केलो अशें करून फॉर्च्युनेटली आमी थंय आशिल्ली निमित्त तें फुल्ल हांवें व्हिडियोन तूं तें काडलेलें आसता. हांव टायम जाल्यार आसता दाखयत हांव. तशी कडेन नेक्स्ट डे वरें गुरू महाराज येयली जाल्यार हांव दूर आशिल्ली बट तेदन वरें लायक प्रवचन दिल्लें गुरू महाराजान. सो तें एक अशें मुखात आहा दोनी पाटी कडेन आनी एक मेन म्हण सांगल्यार झू मारी एस्पिरेशन घेतना शेल्टर घेतना सकयल झू मारी येताची गुरू महाराज एक 3.5-4 वर्ष मागची 3 वर्ष मागची 3 वर्ष एस्पिरेशन घेतिल तेन्ना तेदन आमकां कसं न्ही बेंगलोरान सकाळी फुडें आमी चाय पिवचे आनी गांवांत कसं न्ही सकाळी फुडें कॉफी पिवूंक आमकां बेस्ट कॉफी तशें करून आमी आलोचना जाल्यार एस्पिरेशन घेतना त्या दिवस राती इतलो म्हाका पोटा दुखी मागेल बामण म्हणलो हो कसो गो आज सकाळी एस्पिरेशन जालें तुका जोर पोटा दुखी म्हणून मागेल म्हळ्यार तडसूं घेवचें जायना तसो जोर पोटा दुखयलें कडेन मागेल चेडू आनी मागेल बामण धांवली हांगा जुलेका हॉस्पिटल म्हण एक आसा लागीं थंय धांवली ती कडेन म्हाका एडमीट केलें पुरा कडेन हांव वंकली भरती वंकली म्हाका मना दिसलें देवा मागेल भितरी गुरुदेवा कितलो मागेल भितर अनर्थ आस की पुरो वंकतास हांव म्हण गेलो इतलो पतीत आस की देवा तूं वंकीशीत आस मागेले गुरुदेव म्हणून लेखता आशिल्ली गुरुदेव कडेन तशी जप करता आशिल्ली कडे पळयलें री म्हाका कशी आतां म्हाका ते चाय पळयलें री नाका सई हांव लेखलें गुरुदेव तुवें केलें दिसता कळ्ळें म्हळ्यार खत जाल्यार एक बेंगलोर आशिल्लें सकाळी फुडें एक सान एक चाय पिवची अभ्यास कडेन ते इन्सिडेंट जालें मागीर चाय पळयल्यार वरें जायना म्हाका हांव लेखलें गुरुदेवान केलें हें शुअरली म्हूण तशें दिसलें म्हाका कडेन री आनी कसं म्हण सांगलें री पयरी मंडे आमकां म्हळ्यार समज गोत नाशिल्लें गुरू महाराज केदन मेळटा तशें म्हणून आनी गोत नाशिल्ली समाजची सो तशींची आमकां सांगिल्ली की तुमी सकट रोज कडका सो मंडे कसं जालें सकाळी एक 10 घंटेले एक माताजीले फोन ते बरें कसं न्ही एक यात्रा चुकून बरी 10 जन 15 जन तशी म्हाका कसं सिलेक्ट केलें म्हाका गोत ना म्हाका सिनियर डिवोटीस म्हाका एक माताजीन कॉल केलें ती म्हणली तुका सिलेक्ट केला म्हणून म्हाका इतलो खूश जालें म्हळ्यार कळ्ळें म्हळ्यार हांव कसली न्ही तांणी पुरो इतकी वर्सां तुकून 20-25 वर्सां तुकून आशिल्ली डिवोटीस आसा तांकां हांगा तांकां सोडून तांकां वरें घेतला तांतेक म्हाका केळका केला म्हाका इतलो खूश जालें देवा म्हाका गुरू महाराजाक पळयत जाता ना बरें दर्शन कनी मेळचें सकट जायना तुका म्हण सांगलें हांव म्हळें हां जायत म्हण सांगलें कसन की मेळचो न्हय न्हय जाल्यार ते आमी व्हडलें अशें हें हॉलान तूं हें कीर्तन करतना गुरू महाराज म्हाका पळयत की कोणा पळयत म्हूण कळना आनी गुरू महाराज खंय आसले तांकां गोतस पुरो कळटा तांकां कडेन ते दीस मंडे फोन येयले एक माताजीले माताजी तूं घरा आस की ऑफिस गेलें हांव म्हळें घरांत आस केदान म्हूण टायम गोत ना न्हय तेदन आमकां कळनाशिल्लें इवनिंग 5:30 म्हणून न्ही गुरू महाराजाक हें आसता एलर्जी आसता फुलाचें ताजे खातीर सॅटीन माल कर म्हूण आतां फोन येयला तूं म्हाका हेल्प करता म्हूण सांगलें हांव जायत म्हूण हांव फटाफट गेली कडेन आमी शॉपा सकट सोदून सॅटीन माल हाडून सॅटीन माल करूंक 4 घंटे करेक्ट 4 घंटे करून जालां मागेल काराक हांव एक घंटा रिन्यू करता हांगा दुबयन तूं 4 वेळ करूं ना 4 टायमार तूं रिन्यू करयता म्हाका फस्ट गो तशें हांव फस्ट 5 घंटे घालता तशी हांव म्हळ्यार हें माळ न्हय म्हणलें बट तें माळ करूंक आलोचन करूंक टायम लागला कडेन 4 घंटे जावचे करेक्ट जावन तें माल जालें तशें हांव कडेन घरा आयली कडेन री आमी यात्रा लिडरान दिलें खंय गुरू महाराजा बरें इश्ट जालें बरें अप्रिशिएट केलें तुमी माला म्हण आमी 3 जण लेडीज नोटकोन केलें तें एक म्हाका खुशी जालें असो म्हळ्यार गुरू महाराजा कळटा दिसता म्हळ्यार कळटा शुअरली म्हाका फुल्लाचें कळटा ना म्हळ्यार कोण म्हणटा ती छोटी मूंग बडी बात आनी
त्यांची इव्हनिंग कडे री माताजी लोटचं करताना आपण हरली म्हाका त्यामुळे खंयकीच एक विल्लां तो व्हडले व्हेरी सिनियर हांगा अशी वल्लभ प्रभू म्हणून तांची थंय विल्लां जालें तें गुरू महाराज आनी व्हेरी सिलेक्टेड पीपल आसली इवन सखीचंद माताजी आनी हांनी पुराय येवन आशिल्लीं रासल केमा टीम आनी अवधारी देशाची पुरा सो थंय हांव अशी हांगेले लेडीज लोट अशी एंटर जालें पळय थंय उच्चिश्ट दोरगेन राबला तो एकलो प्रभू पुरा जाणां दितास हो माय गॉड आमकां पुरा जाणां इतलें खुश जालें म्हळ्यार आमी कडेन खाल्लें कडेन थंय भितर वचून बसकशिल्लें बशिल्लें तेन्ना हांव ಸ್ವಲ್ಪ बुडीत न्हय येद्र पुरा अशी दिग दिग बसून आशिल्ली हांव मातशी अशी कॉर्नर बसून आशिल्ली कडेरी थंय येता एक ग्लास डोर आशिल्ले थंय तुकून गुरू महाराजान आमकां पळोवचें भितर तुकून लेक्चर दिवचें गुरू महाराज हुशार राव म्हणून सांगलें कडेन गुरू महाराजान सांगलें की ना ना हांव भायर वेरंटा येवंक न्हू तें ಸ್ವಲ್ಪ हाई आसता थंय तुकून लेक्चर दिता हांव भायर येता पण सांगून भायर येले तेन्ना आमकां टर्न करेलें अशी बशिल्लें अशी टर्न केलें तेन्ना हांव मुखार येयलें हांव लेकलें कडेन आमी लेकले यात्रा लिडर बायल ती म्हागेले येद्र आशिल्ली आनी एकली कोण ती माता जेवन येद्र येवन म्हाका ब्लॉक केलें ती म्हणली त्या माताजीक म्हणली ती यात्रा लिडर सो त्या दिवस ती कोणी गुरू महाराज दिसतना म्हण कडेन म्हागेले निम्मेल ते यात्रा लिडर ना तू दिसतास वेत गुरू महाराज सरूत बसले पळ तूं हांव म्हणलें हय माताजी म्हाका दिसतास म्हणून पळय पळय ताजे खातीर हांव तुका सिलेक्ट केलें म्हण म्हाका एकदम खुशी जालें कितलें हांव हें सांगलें सिनियर डिवोटीसाक कितलें म्हूण तितलें आभारी आसता हांव कडेन गुरू महाराजाल कृप बरें कडेन आयकून जोक्स पुरो मारनो लेडीसान मरे पंडित जावका म्हणलें ता ट्रान्सलेटर म्हणलें पतिता म्हूण सांगता पंडिता बदलो पतिता म्हणलो लेडीसान पुरो पतिता जावका म्हणलें आमकां पुरो इतलें जोर हा सो गुरू महाराज म्हणटा आसता लेडीज वय पंडित जावका चाले बरें मेन नाही प्रभूस मात्र नाही म्हूण सांगता गुरू महाराज कಡೆ लायक जावन ते पुरा कडेन आमकां पुरा जाणाक जगन्नाथ ब्रशांनी पुरा जाणाक आशीर्वाद दिले कडेन एक पुरा जाणाक एक फोटो आज पासून सिनियर डिवोटीस वरें मेळ्ळी की तशी गुरू महाराज वट्ट राबून एक फोटो काडची एक सौभाग्य तें पुरा मेळ्ळें आमकां पुरा जाणाक इवन सखीचंद माताजी मुरलीधर प्रभू आनी राधिका तांकां पुरा जाणाक फोटो एक गुरू महाराजाले म्हाका राबून एक फोटो म्हळ्यार बारीक खुश जालें कडेरी त्या पुरो जालें मागीर आमी घरा येयन मागीर कसं जालें म्हळ्यार नेक्स्ट डे म्हाका कसनी वतना नेक्स्ट डे ट्यूसडे जाल्यार म्हाका माती पुरा कसो की चलता म्हळ्यार स्कॅटर ब्रेंड जाला म्हगेलें म्हळ्यार तेदान हांव ओंकून हें जाली आतां म्हळ्यार म्हगेलें मे बी हांव इतलें समना म्हळ्यार वरती पतीत आस म्हाका ते गुरू महाराजाचें दैवत्व म्हाका कंट्रोल म्हळ्यार घेवचें जायना तशें जालें दिसता कळ्ळें म्हळ्यार म्हाका स्कॅटर ब्रेंड हांव कसं टेक्निकली अशींच टेक्निकली काम करता कसं चलता म्हूण गोतना मत्तें तूं कसं कीची कडेन हांव मध्य 11:30 टॉयलेट वचून वॉयस मेसेज पेटयलें म्हगेलें शिक्षा गुरू म्हाका कसं की पुलक कशें जाता सोमना आजी कसं की जाता हाँ हाँ काल गुरु महाराज पळेल न्हय तुवें आज असून चंद कोण निद्दे पाय सकण समजतल तूं म्हण सांगलो म्हगेलें शिक्षा गुरू तशी कडेन कसन म्हण गोतना कडेन ಈ ಮಗಲ್ त्या दिवस ट्यूसडे एक्चुअली मगेले लेडीज जाले हे कने कीर्तन सेक्शन आसा हांगा आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ लेडीज कीर्तन सेक्शन आसा आमले यात्राचे तांगेले तांकां टीच करचे ते वेडनेसडे जालें म्हाका इतलें भुलक्कड म्हळ्यार एक स्कॅटर ब्रेन जालें हांव लिंक पेटयलें या ती हाक्का म्हण घेवन कीर्तन क्लासाक पुरा जाणां येयलीं ती हांव बरें आरामसे टीच करता तांणी म्हणली माताजी तूं कन फाय बिजी वे तूं आज इत्या घेतास क्लास म्हणून आनी कसं सांगता ती म्हण घेवन आज ट्यूसडे न्हू माताजी फाय न्हू वेडनेसडे म्हळ्यार तितलें मगेल मात तें हें जाला म्हळ्यार स्कॅटर ब्रेन जावन कसं न्ही गोतना म्हाका कडेन हांव म्हणलें यो हय न्हय कसलें अशें जालें म्हाका म्हण घेवन कडेन निद्दल मागीर नेक्स्ट डे तुका समज मगेल बा म्हणलो तूं ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रांग जावका गो पुरा आनी ಸ್ವಲ್ಪ चड साधन करी तेन्ना तुका पळय गुरू महाराजा मेळ्ळे बरें असेल पर प्रॉब्लेम जायना हांव लेकलें वय न्हय हें दोन एक सांगया म्हण केलें बस इतलेंची कधी चुकी जाल्यार माफ करा हांव वय एक जनाक एक हें पळया तावळी उत्तम नरसिंह प्रभून सांगिल्लें हडची हें घेवन गुरू महाराज करताल ते घेवन गुरू महाराजान हें करचें आनी एक विडियो आशिल्लें चंद एक एक्स्टॅटिकल अंत गुरू महाराज अंत आसा ती पळया तें मेळटा की म्हणून
या धाकटना माताजी ग्रुप अंत शेअर करायची एव्हरीवन कॅन जय ओके हरी बोल माताजी. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. तुम्ही कसं स्कॅटर ब्रेन म्हणता पळय आम्ही खातीर ते आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स म्हणच्यावे म्हळ्यार आम्ही विंगड लेवल आवताची मे बी दॅट इज हाऊ स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तशी असता की म्हणून आय डोंट नो बट द स्पेशल असतं त्या मुवमेंट्स. हरे कृष्ण, थँक्यू सो मच. आज आईचे कार्यक्रम आम्ही हांगा पूर्ण विराम दिताची म्हळ्यार इंडियान तो ऑलरेडी 10 घंटे जाला रात्रीचे. नेक्स्ट डे उठाच्या कनिल्लर कष्ट जाता म्हणून हांगा एक विराम दिवया. सकड जनाक मस्ती मस्ती धन्यवाद आज आयेवन पार्टिसिपेट केलेल्याक. इवन दो इतले लॉंग स्ट्रेच जाल्ले सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले म्हणून हांव सगळ्यांक धन्यवाद सांगून घेता असं. हांगा हांव नरसिंह प्रणाम म्हणून हांगाची आमी कन्क्लूड करूया. आणि कोण कोणाक सांगचे इच्छा आशिल्ली चान्स मेळ्ळी सगळ्या लगी हांव माफी मागता. म्हळ्यार अशी जाता की पुरा मिडल ईस्ट इंडिया सगळे जना इन्वॉल्व कोरका जाल्यार एक कॉमन टाइम घेवका पडता. सो 8:30 इज द राईट टाइम जाता. बट त्या 8:30 स्टार्ट केल्यार आमी 1.5 घंट्या पशी चड आमी स्ट्रेच करू जायना म्हणून सगळ्या लागीं माफी मागता. कोण कोण आजी अवकाश दिवच्या जायनी की सगळ्याक माफी मागता. मे बी नेक्स्ट टाइम तुमकां